थिंगासर लक्ष कोणान गव्हर्मेंटान घातलेलें म्हणून हांव कितें म्हणटा की 1900 आमी आतां जर मुक्ती उपरांत सुद्दां जर पळयलें जर जाय जाल्यार 1961 उपरांत जो पळय कितें पॉप्युलेशन आसलें त्या वेळार तुमी आतां निकतोच ग्राफ दाखयलो तर त्या वेळार जी कितें पळय लोकसंख्या आसली ती लोकसंख्या आज उरोंक ना तेची आज खूब वाड जाल्लेली आसा आनी ताणें सांगलां त्या प्रमाणे की जशी जशी तुका कितें घरांची संख्या वाडत वयता आनी त्या प्रमाणे तुका कितें आतां सर ताजो मुद्दो आसा की जंय जाय थंय नोकऱ्यो दिनात जाय थिंगासर ना बरोबर हांव तेच सांगता म्हाजो मुद्दो तोच आसा की आतां आतां ना म्हाका तुका हेंच सांगपाचें आसा की नाय म्हटलें तरी आतां जायते लोक जे पळय आसात ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर नेमलेले आसात करार पद्दतीन नेमलेले आसात आमची भुमिका हीच आसा की ज्या ज्या वेळार पळय कितें शक्यता निर्माण जाता ज्या ज्या पळय जॉब्स तयार जाता त्या त्या वेळार ह्या लोकांक थंयसर एकोमोडेट करचें म्हणून तुम्ही नोकऱ्यो डिपार्टमेंटाच्या गरजे प्रमाणे तयार करतात काय मतदारांची पोटां भरून तांकां आपली मतां मेळोवपा खातीर करतात ना शेवटी कितें आसा आमी पळया की गरजे प्रमाणे जशी जशी पळय की सरकाराक हे कामकाज पळयल्या उपरांत कामाचो व्याप्ती पळयल्या उपरांत ज्या ज्या प्रमाणे गरज पडटा त्या त्या प्रमाणे नोकर भरती जाता पूण तुमी म्हाका दिसना तुमी अशें सारकें एनालायज कोत्ता म्हणून कित्याक एनालायज जरी तर केलेलें जाल्यार वो आतां एक हांवें एग्जाम्पल तुमकां दिलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अशे जायते डिपार्टमेंट आसतले थिंगासर आतां आरटीओन पळयत जाल्यार एक पावट आमकां अशें दिसता की स्टाफ शॉर्टफॉल आहा म्हणून आरसी बूक रोखडे रेडी जायना वो आनीक जायतीं कामां आसता ती रोखडी जायना मामलादार ऑफिसान पळयत जाल्यार लोकांची जायती हें पडटा ना तुमच्या आरटीओतले आरसी बूक बेगीन रेडी जायनात ते स्टाफ ना म्हणून काय एक थ्रू एजंटच येवची पडटा डायरेक्ट आयले जाल्यार करचे ना एजंटा मार्फत आयल्यारच करतले म्हणून एजंटाचे पोटन एजंट बा पळय म्हणटा ते फॉरेन म्हटल्यार ते आपण आपल्याचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अशें कशें ते हें जालेलें आसा आपणे तेंची आपल्याची हें पद लायलेलें आसा म्हाका एक सांग हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता तो इतलोच म्हणजे हांव जरी सुद्दां एखाद्या वेळार एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून विचारता राजकारण म्हणून आमी कुशीकूच दवरुया हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता तो इतलोच की हे जे पळय कितें आमी सरकारी खात्यांत ज्या ज्या पळय नोकऱ्यां म्हणजे कर्मचाऱ्यांची आमी भरती केल्लेली आसा ते खरोखरच आपली जी पळय कितें टोटल कार्यक्षमता जी आसा एकूण तेंची पळय कार्यक्षमता आसा त्या कार्यक्षमतेचें काम करतात काय कितें आमी जायते कितें पळयतात की मनीस जो पळय आसा काय ना एक छोटी नाय म्हटलें तरी एक ते मानवी म्हणजे मनशाची जी एक सायकोलॉजी जी पळय आसता एक मानसशास्त्र त्या प्रमाणे जायते प्रत्येक जाण काम चुकारपणां करता म्हणजे काम करपाची ताका इच्छा आसून सुद्दां जायते करूच्याक सोदीना तर अशा वेळार हांव सांगता की आतां कडेन जे पळय कितें सरकारी खात्यांत सुद्दां जे कर्मचारी काम करतात ते आपली सगळी जी कितें कार्यक्षमता ती युटिलायज करून ते करतात काय कितें ते जर केलें जाल्यार म्हाका दिसना की आतां पर्यंत जे पळय कितें ही नोकर भरती पळय जायत गेल्लेली ते जावची नासलेली जर प्रत्येकान जर आपलें काम चोखपणान वेळार येवन वेळे प्रमाणे जर केलें जाल्यार काम चुकार करना हांगा हांव म्हणटा की आदले पळय एम्प्लॉईज आसले ते जायते हे आसले सिन्सियर आसले पूण आतांचे एम्प्लॉईज अशें आमकां फीडबॅक मेळटा लोक कितें म्हणटा आमकां आतां पळय एम्प्लॉईज येयल्या ते काम करूंक सोदिना थोडे अशें म्हणटा तांकां सारकी सुवातेची वेवस्था केल्ली ना ते बसता खंयसर बसता आमकां खबर आसना आनीक ते म्हणटा ते आमकां काम सारकें डिस्ट्रिब्युशन जावन अशें करून जो कोण पळय सिन्सियरली काम करता तोय मातसो मनीस आमचो रिजेक्ट जाल्लो आसा एम्प्लॉईज आतां पळय न्यू घेतल्या तांकां सारकी वर्क एलोकेशन ना अशें म्हणून तेंक आमकां फीडबॅक मेळटा आनी ताका लागून जे कोण मन लावन काम करताले ते लेगून आतां मातशें कामाचेर जाता हेजो अर्थ असो न्हू ते एम्प्लॉईज सारकें काम करनासले म्हूण आनीक घेतल्या अशें म्हाका दिसना ना म्हाजो प्रश्न कितें हितून की म्हाका एक तुमी एकूच म्हाका सांगात की आतां तुमचें असोसिएशन आसा सरकारी कर्मचाऱ्यांचें असोसिएशन आसा आनी आमी जायते वेळ कितें करता एखाद्या वेळार कोणूय जर काम चुकारपणां जर केलो आनी सरकारान जर तेंचेर कारवाई जर केली जर जायत जाल्यार तो एकदम कर्मचारी संघटने कडेन धांवता आनी कर्मचारी संघटने कडेन जो धांवलो की कर्मचारी संघटना फुडें सरता बेजिकली तुमी सांगता तो सर सांगपाक सोदता की इनएफिशियंट लोकांक तुमी राखण दितात आनी ताका लागून ते इनएफिशियंट जातात ते इनएफिशियंट आशिल्ल्यान मागीर आनी लोक घेवचे पडटा वो तांचो डिफेन्स जाणा पूण हें चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता कित्याक जरी तर कोणें एक आमचे येता असले इन्स्टन्सीस येता जरी तर कोणी सोरो पिवन येवन ताका जरी तर पानीश केला आमी सांगता ताका बाबा तुजी पयली चूक आसा सोऱ्याची कोणी धरपाक शकता कामूच करपाची तयारी ना तूं येता थंयसर बसता येयल्या म्हणजे थंयसर धाकड्यो मारीत बसता थंयसर काटा पिडीत बसता काम करिना कोण येयलो जाल्यार तो म्हणटा तेका वळ हेका मेळ तेका मेळ पूण तेजेर हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक पावर आसा तेजेर एक्शन घेवपाक न्हू हेड ऑफ डिपार्टमेंटान जर पावर आसता तेणी जर एक्शन जर घेतली जर जाय जाल्यार तुमचें जे असोसिएशन आसा ते असोसिएशन येता आनी दे आर फायटींग फॉर दॅट पर्सन विदाउट गोईंग इनटू द मेरिट्स ऑफ इट पूण आतां अशें जाता
की जरी तर कोणें कितें काडलें नव्या भुरग्यांक जरी तर कितें केलें काडटा ते मोबायलाचेर फोन करता, हॅलो आपल्याक अशें अशें जालां घे उलय डायरेक्टरा कडेन, अशेंय चल्लेलें आसा. ही परंपरा हे सारकें सर अशें ताजें म्हणणें आसा. तुमी म्हणटात की कितें इनएफिशियंट मनशाच्या अगेन्स्ट कितें केलें जाल्यार एक्शन घेवपा खातीर असोसिएशन तांकां वता आनी इनएफिशियंट मनशांक प्रोटेक्ट करता. तो इनडायरेक्टली वा डायरेक्टली अशें सांगता की जो इनएफिशियंट मनीस आसा ताजेर जर एचओडीन वा डायरेक्टरान जर एक्शन घेवपाक गेली तो डायरेक्ट पॉलिटिशियनाक फोन मारता, डायरेक्ट मिनिस्टराक फोन मारता आनी मिनिस्टर आनी पॉलिटिशियन तांकां प्रोटेक्शन दितात आनी ताका लागून ती परिस्थिती तयार म्हणून हांव ताका लागून कितें हे लोक तुमी ते गरजे प्रमाणे घेतिल्ले लोक. म्हणून हांव तुमकां कितें सांगलें ताका लागून की सपोज अशा प्रकारचे काही प्रकार जर घडटा जर जायत जाल्यार असोसिएशन आसा. कांय न्ही सर. हांव सांगता एम्प्लॉईज असोसिएशन जे पळय आसा पळय काय ना दे हॅव एनी अदर फोरम वेर दे कॅन गो अँड आस्क फॉर द जस्टीस. वाय दे आर नॉट डुईंग दॅट? वाय दे शूड पिनलायज द पीपल? लोकांक तेंच्यांनी कित्याक वेठीक धरूंक जाय? कोण संपार वयता, कोण आनी कितें करता, हे न करता काही जो प्रॉपर फोरम जो आसा तेंचे कितें ग्रीवन्सीस रिजॉल्व करपाक लागून तुम्ही एकमेकांचे जे आरोप करतात आमी आरोप करता तेजेर आरोप करिना. आरोप न्ही पूण जे एकमेकांक तेजेर आरोप करना पण काही जे फॅक्ट्स आहा ते तेजे नदरेक हाडून आमी संपार वयता म्हण आमी संपार इजिली वचना. आमी सगळे एक्झॉस्ट केले उपरांतूच आमचे पळय हे आहा पळय चॅनल्स ते एक्झॉस्ट जाले उपरांत तरी तर गव्हर्नमेंट आयकना जाल्यार मागीर आनी आमकां ऑर्डर. हांव एक प्रश्न विचारता, खरे प्रश्न ताणें विचारपाचो पण हांव तुका एक प्रश्न विचारता तो एकच की आतां हे जे पळय कितें जॉब जे पळय कितें तयार जातात आतां पूण तुमी आमी कितें म्हटलें आमचे संदेश बाबान म्हटलें की हे जॉब जे पळय आहा न्हू ते कितें पॉलिटिशन आपल्या लोकांक एकोमोडेट करूंक जाय जावं पॉलिटिकल तेजो बेनिफीट मेळोंक जाय हेका लागून करता म्हणून हांव तुमकां एकूच प्रश्न विचारता की तुमकां दिसना की आतां जी कितें पळय रिक्रुटमेंट जाता ताजी खरोखरच गरज आसा काय ना? पळय ते अननेसेसरी एम्प्लॉय कशें तुमकां दिसता? जर तर तांकां अननेसेसरी एम्प्लॉय जर केलेले जर आसा जर जायत तेजी गरज नासतना जर तांकां जर एम्प्लॉय जर केलेले आसा जर जायत जाल्यार वॉट युअर असोसिएशन वील डू फॉर? Why their association has to do something? The politicians who are sitting there and who are unnecessarily creating the post have to decide about this. But then it will be proved. No, it will be proved. It will be proved that unnecessarily they are creating. Our job is totally different. Our job is what? कोणी जरी तर ताका कितें ग्रीवन्सीस आसा ओ ताजो वेलफेअर जरी तर कोणी ब्लॉक केला तेन्नाच आमी इंटरफियर जावपाचे. आतां हे पळय पोस्ट क्रिएट केल्या कित्याक केल्या कशें केल्या वेदर देर वॉज रियली अ रिक्वायरमेंट हे एनालायज करपाक डिफरंट फॉरम्स आसा लायक ARD ओ गव्हर्नमेंटाचेर कन्सर्न मिनिस्ट्रीज तेजेर हांव करिना. सर एक गजाल म्हाका मुद्दो कळ्ळो तुमचो. म्हाका एक गजाल सांगात. Their job starts when anybody becomes an employee. Yes. Till then they have no job. To make them employee is your job. Yeah. आणि तुम्ही गरजी भायर हे अशे तरेच्या लोकांक एम्प्लॉईज करतात मागीर तुम्ही तांकां प्रोटेक्ट करपाक काय ना ते तांचो जॉब. म्हणून प्रश्न स्टार्ट तुम्ही करतात न्ही. प्रश्न कितें आसा आतां पळय कितें हे समज नवीन जे कितें समज जॉब तयार केल्यात ते गरजे भायर केल्यात जाल्यार हे खंय तरी प्रॉवर जावंक जाय न्ही गरजे भायर केल्यात म्हणून. प्रॉब्लेम कितें बेसिकली जॉब दिनात जाल्यार मतां मेळनात तसो काय संबंध ना मताचो आनी कितें जॉबाचो संबंध. कारण हांव तुका म्हाजो अनुभव सांगता हांव तुमकां म्हाजो अनुभव सांगता की एखाद्या वेळार तुमी आमी आमचे समज एक कोण कार्यकर्तो आसा धर तूं आमी हांव नाय म्हटलें ते 2-3 निवडून आमदार जालो जरी एकदां 2 फावटी जरी हांव पावराचेर आसलो जाल्यार ऑल द टायम वी आर इन ओपोजिशन. पण कोणा कडेन तरी मागोन आमी समज जर कोणाक जर एम्प्लॉय जर केलो जॉब जर दिलो जर जाय जाल्यार तो कितें करता दुसरो कोण तरी भावाक घेवन येता आनी कोण नातेवाईक घेवन येता ताका जर दिलो ना जर जाय जाल्यार तो फाल्यां मत दिता गॅरंटी धरूं नाका. म्हणून हेजो अर्थ असो की कोणाक तरी तुवें फाल्यां नोकरेक लायले म्हणून तो जावं तेजी फॅमिली तुज्या फाटल्यान रावतली तुका मत दिता अशें म्हणूच. आमी अशें जर म्हणपाक जाल्यार आमी जो पळय कोण मतदार जर अन्याय करता फाल्यां मतदार जो पळय आसा तो मतदान करता आसतना पूर्ण विचारान ती मतदान करता. मागीर करतात कित्याक तरी हे जॉब सगळे तयार ते म्हणटा त्या जॉबाची गरज आसा म्हणून केली गरज जर ना जाल्यार दी शूड प्रूव्ह इट. गरज ना म्हण आमी म्हणना पूण आमकां असो फीडबॅक मेळटा की जे पळय काम 4 मनशांनी जातालें त्याच कामाक आतां 8 मनीस आहा आनी ते म्हणटा की ते काम तितलें वाडोवंक ना. नो पण हांव तोच प्रश्न तुका विचारलो तोच हांवें तुका की 4 मनशांचे कामाक लागून 8 मनीस जेन्ना तूं आतां नेमूंक सोदता हेजो अर्थ असो की ते 4 मनीस सारकें काम करिना म्हणून 8 मनीस नेमचे पडटा. तो म्हणटा तें अशें की गरज ना अशी न्ही पूण गरजी भायर आसात. गरजे भायर आसा कशें न्हू गरजे भायर आसा पळय काय ना हे कोणें थारोवपाचें? तुम्ही थारोवपाचें. आमी थारोवपाचें म्हणजे कितें की सरकारी खात्यान तुमच्या कितें सद्याच्या परिस्थिती भितर राजेश पाटणेकारा सारको मनीस डायरेक्ट फुटून येतकर सांगता म्हज्या मतदारांक 100 जॉब प्रॉमिस केल्यात म्हणून हांव फुटून आयलो म्हणून.
अशे तरेचो डायरेक्ट डील चलता तुमची पॉलिटिकल डील आयकून घे Direct. अजून आयको ते खरे खोटो हो भाग वेगळो हांव तेजे तुजे भिजून पडना त्या कॉन्ट्रोवर्सी पण एकूच तुका सांगता आमी खरे हांव पडली. नो एकूच हे सांगता राजेश पाटणेकरान आपल्या तोंडान बोलला. एकूच सांगता म्हाजो प्रश्न हितून एकूच आसा तुम्ही जॉबाचो बाजार मांडला ना सध्या. ना हांव एकूच सांगता तुका की खरोखरच गरज आसा म्हणून जर तितून जर एखाद्या वेळार आमी जर एक काही जर पोस्ट जर क्रिएट केले आणि तितून जे तूं बरोबर कितें आसूं न्ही तुका एक समज 5 पोस्ट दिता म्हणून जर चांगले जर जाय जाल्यार भितून कितें चूक आसा म्हाका दिसना कारण फॉर द सिंपल रिजन म्हाजें एकूच आहा म्हणणें की एज ए कॉमन मॅन